कशें आसा, म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें सिलींग पडलें काणून. म्हाका तुमचे कडल्यान मिडिया मार्फत कळ्ळें की आयज सिलींग पडलें. आतां सांगपाक म्हटल्यार हांगा आतां हो जो सिलींग आसा तो स्टेरगेज येवपाक वचपाचो वाट. आतां आमची पंचायत म्हटल्यार पंचायतीन लोक येता भरपूरशे लोक. तशेंच हांगा आमचे रिसंटली आतां एक हेल्थ सेंटर ओपन केला. हेल्थ सेंटराक आतां म्हटल्यार ल्हान ल्हान भुरगे पोलियो घालपाक सुद्दां येता. जर तर त्या टायमाचेर ही सिलींग पडली जाल्यार त्या भुरग्याक या कोणाकूय मनशाक माल लागतलो आशिल्लो. सो ते देवा कृपेन जावना. हे सिलींग म्हाजे दिसपान की राती कितें पडली. म्हाका आतां जेन्ना हांवें पंचायतीन विचारलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही सिलींग ते येवच्या पयलीं पडलेली म्हणून. सो हेजो कारणीभूत हांव एकूच म्हणपाक शकता की जे प्रत्येक पंच या सरपंच प्रॉब्लेम जाता कितें, जेन्ना सीट शेअरिंग जाता म्हणजे पंचायत म्हणजे कशी चलता, एक सेक्रेटरी, सरपंच आनी पंच मेंबर आनी क्लॅरिकल डिपार्टमेंट. क्लॅरिकल डिपार्टमेंटाचो व्हडलो रोल आसना, तेंचो सगळें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क न्ही. पण जेन्ना पंचायत कशी चलता, जेन्ना सरपंचांक जेन्ना तर आयज आपल्याचो टर्म 3 महिने घेतले, कोण 1 वर्स घेता, कोण 6 महिने घेता. आनी जशें म्युजिकल चेअर आसता पळय सीट शेअरिंग, तेन्ना तर असो प्रोसेस जर कंटिन्युअस चालूच उरलो तेन्ना हे पंचायतीचो डेव्हलपमेंट जावपाना, प्लस लोकांचोय डेव्हलपमेंट जावपाना. कारण सगळे जे पंच या सरपंच असता ते आपल्याक फक्त खुर्ची मेळटली हेजेच पुरती असता. तेजो 6 महिन्याचो टाइम गेलो, तेणेन सगळे मागीर पंचायतीच विसरले. सध्या 8 ते 10 महिने झाले सरपंच 8 ते 10 महिने जाले सरपंचूच ना. एडमिनिस्ट्रेटर आसा, एडमिनिस्ट्रेटरचो तेका बिडिओन काम आसता. सो तो ऑल्टरनेट डेज आसता, म्हटल्यार विकांतून म्हाजे दिसपान 1, 2 या 3 फावटी तो आसता पंचायतीन आमच्या. हांव तेकाय ब्लेम करपाक शकना, प्लस सेक्रेटरीकूय ब्लेम करपाक शकना. कारण जेन्ना सरपंच तर कंटिन्यू जेन्ना एक 5 वर्साचो टर्म आसता, 5 वर्साच्या टर्माक एकटोच मनीस तर धरलो जाल्यार हो जो प्रोसेस आसता न्ही, म्हटल्यार डेव्हलपमेंट वर्क या लोकांचे पब्लीक वर्क कितें आसता पळय, तो कंटिन्युअस मागीर फॉलोअप जाता आनी तेजें काम जाता. पण जेन्ना पंचायतीन 5 वर्साक तर 5 सरपंच तर चेंज जाले, 5च न्ही, केन्ना केन्ना 7 सरपंच चेंज जाता. जेन्ना 5 वर्साक तर 7 सरपंच चेंज जाले, ती फायल प्रोसेस करता थंय पेंडिंग उरता. दुसरो सरपंच येतकूच मागीर ती फायल उरता. सो हेज्या खातीर सगळो जो मदीं ब्रेक पडटा पळय तो हेज्या खातीर. आनी हो जो बिल्डिंगेचो तुमी म्हणटा पळय स्ट्रक्चरल डॅमेज आसा, हो नॉर्मली सरपंचाची जबाबदारी आसता. आनी जेन्ना सीट शेअरिंग जाले, 10 फावटी सरपंच चेंज जालो न्ही, त्या टायमाचेर मागीर तो डेव्हलपमेंट जायना. सो त्या खातीर ही परिस्थिती.